नमस्कार, हांव दिप्ती. मोपा विमानतळार निर्माण जाल्ल्या 5198 नोकऱ्या भितरल्यो फक्त 8% नोकऱ्यो सरकारान गोंयकारांक दिल्यात असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रीमो विजय सरदेसायान केला. मोपा विमानतळार निर्माण जाल्ल्या ह्या नोकऱ्यां मदल्यो 443 नोकऱ्यो गोंयकारांक आनी 5% पेडणेकारांक दिवच्यो. तशेंच गोंयकारां खातीर 80% नोकऱ्यो राखीव दवरच्यो अशी मागणी विजयान केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो जामीन घोटाळ्या खातीर नेमिल्ल्या एसआयटी पंगडाचेर वचक आशिल्ल्या कारणान फावो तशी पारदर्शक चवकशी जायना असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी ट्रोजन डिमेलो हांणी केला. गोंयांत व्हडा प्रमाणात जमीन घोटाळे जाल्यात आनी हे सगळे राजकीय आशिर्वादान चलता असोय आरोप तांणी केला. पणजेच्या अष्टमीच्या फेरये खातीर सुरू आशिल्ल्या अर्ज भरपाच्या प्रक्रियेत बोवाळ जाल्ल्या कारणान आमदार बाबूश मोन्सेराताक हो प्रश्न सुटावो करपाक मध्यस्थी करची पडली. दर वर्सा हे अर्ज गोंयकारां परस बिगर गोंयकारांकूच व्हडा प्रमाणात मेळटात अश्यो कागाळी थळाव्यांनी केल्या उपरांत महापालिकेंत बोवाळ जाल्लो. भाजपाच्या 100% हर घर जल मिशनाच्या उपक्रमांचेर काँग्रेसी उपरांत आतां आम आदमी पक्षान लेगीत गोंय सरकाराचेर सणसणीत आरोप केल्यात. गोंयच्या कितल्याशाच घरांनी अजूनय नळ पावूंक ना. इतलेंच न्ही जाल्यार बायलांक तर शौचालय लेगीत ना. अशें आसतनाय भाजप गोंयांत 100% घरां मेरेन उदक पावलो असो दावो कसो कितें करूंक शकता असो प्रश्न आपाचे फुडारी आनी अमित पालेकर हांणी केला. वेर्णा महामार्गाचेर ब्लूबेरी लागसार दुचाकी आनी 4 चाकी गाडयेचो भिरांकूळ अपघात जालो. हातूंत एक्टिवा चलोवपी गंभीर जखमी जाला. म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाण दोनूय गाडयो वास्कोच्यान वेर्णा वताल्यो. वेगान वचपी ब्रेझा गाडयेचें नियंत्रण गेल्ल्यान ह्या गाडयेन एक्टिवा गाडयेक उडयली असो अदमास थळाव्यांनी लायला. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या YouTube चॅनलाक सबस्क्रायब करात.